गोयच्या आदिवासींक एसटीचो दर्जो दिवचो म्हण एका तेंपार गोंयांत व्हडलें आंदोलन जालें। ताच्या उपरांत गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिगूय जाणांक एसटीचो दर्जो मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मेळूंक ना। आतां ह्या तिगूय जाणांक 2003 एसटीचो दर्जो मेळ्ळो आनी ताच्या उपरांत धनगर समाजाचो एसटी खातीर झगडपाचो जो सुरवात आशिल्ली ती तशीच सुरू उरली। गोयच्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मेळपाचो विशय परतो हुमकळ्ळो। गोयच्या धनगरांक एसटी दर्जो दिवचो अशी मागणी गोय सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यान रजिस्ट्रार ऑफ जनरलाकडे केल्ली। एसटी दर्जो दिवपा खातीर आरजीआयन हरकत घेतल्या। गोय सरकारान नव्यान वा आनीक म्हायती दिवची म्हूण केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालयाचे गोय सरकारच्या समाज कल्याण खात्याक निर्देश। गोय सरकारान निवृत्त अधिकारी ND अगरवालाच्या अध्यक्षतेखाला रिपोर्ट करून केंद्राक धाडिल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटान समाज कल्याण खात्याच्या संचालकाक गाठलो। तो म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, कसलेच लेटर आयिल्ले ना, ते आदिवासी कल्याण खात्याक लागता, आपल्याक लागना। मात समाज कल्याण खात्याक आयिल्ल्या लेटरा विशींचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। सुत्रां सांगता ते प्रमाण समाज कल्याण खात्यान फायल आदिवासी कल्याण खात्याक धाडला। मात एसटीचो दर्जो मेळूकूच ना जाल्यार आदिवासी कल्याण खाते कितें करतले असो प्रस्न। सुत्रांकडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जो धनगर समाजाचो अध्यक्ष आसा कमिटीचो, सेंट्रल कमिटीचो बाबू कवळेकर, ताणें 2 दीस फाटीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे बसका घेतली आनी सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या बसकेत गोयच्या धनगर समाजाक एसटी दर्जो दिवपा विशीं जी आरजीआयन मान्यताय दिवना ताचेरूय चर्चा जाला अशें आमकां कळोन येता। आनी हाच्या उपरांत आतां सेंट्रल कमिटी आनी धनगर समाजाची कितें स्टेप आसतली, धनगर समाजाक सांगला काय कितें, काय तांकांय सांगूंक ना, त्या विशीं प्रश्न आसा। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वराक।